सरकारी जॉब दिता म्हूण लोकांक तोपी घालपाच्या आरोपाखाला अटक केल्ल्या सूत्रधार पूजा नायकाक दिवचल JMFCन दिली आनीक 2 दीस पुलीस कस्टडी। कोल्हापूरच्यान दिवचल पुलिसांनी अटक केल्ल्या प्रिया यादवाक 7 दिसांची पुलीस कस्टडी रेल्वे आनी हेर सरकारी जॉब दिता म्हूण सांगून थंय उखल्ले सुमार 1 कोटी रुपया। जॉब स्कॅमात फोंडे पुलिसांनी फरारी दीपश्री सावंताक केली मोल्या अटक। माशेलांतल्या एकल्याक नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन पैसे उखल्ले म्हूण आरोप। नोकरी दिता म्हूण सांगून पैसे उखलतल्या आड भियेन आसतना कागाळकारांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो कॅश फॉर जॉब प्रकरणा उपरांत लोकांक उलो। इफ्फीक गोंयांत 20 वर्सां उपरांत इफ्फीचेर 26 कोटी रुपया करतले खर्च। मुख्यमंत्र्याची रिव्ह्यू बसका। इफ्फीत अंदू पणजे टॉप सब परफॉर्मरांचो शिगमो कार्निवाल। अनमोड घाटात ट्रक बस SUVचो ॲक्सिडंट। टेम्पो आनी बसीचे ड्रायव्हराक मरण। बसींतली एक चली क्रिटिकल। GMCत चल्ल्यात उपचार। दूधसागर टूर ऑपरेटरांच्या इश्यू वेल्यान पक्षांतल्यांचेच आपल्या आड राजकारण। उदरगतीक पक्षांतर करतल्यांची उदरगत। 27चे वेंचणुकेचे तेन्ना पळोवया गणेश हेडॉन। गोमंतक भंडारी समाजाची समिती बिनविरोध जिखली। 17 वांगड्यांची समिती जाहीर। सगळ्या उमेदवारांचे अर्ज भायर मारिल्ल्यान एका गटाची कोर्टात वचपाची शिटकावणी। काँग्रेस फुटीर आमदारांचे अपात्रताये आड सभापतीच्या निकालाक डॉमिनिक नोरोनाचे हायकोर्टात आव्हान। ताची याचिका सभापतीन मारिल्ली भायर। गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचो सचिव रोहन गांवस देसायाची भारतीय क्रिकेट पंगडाच्या दक्षिण आफ्रिकेचे टुरा खातीर व्यवस्थापक म्हूण निवड। मुडा जमीन घोटाळ्यात कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याक लोकायुक्ताचो समन्स। 6 नोव्हेंबराक जातली चौकशी। उत्तराखंडातल्या अल्मेडातल्या मार्चुला वाठारात बस देगण्यात कोसळून 36 लोकांक मरण। 6 जखमी। हेलिकॉप्टरांतल्यान केले रेस्क्यू। बसीत 42 जण आशिल्ले। भारतीय लष्कराचे MiG-29 फायटर जेट आग्रात कोसळ्ळे। पायलट आणि बाकीचो स्टाफ सुरक्षित। पायलट सुरक्षित इजॅक्ट जावन एक्झिट। स वर्सां उपरांत जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या पहिल्या विधानसभा सत्रात गोंधळ। PDPन कलम 370 परत लागू करूंक थाराव मांडल्या उपरांत बोवाळ। दिल्लीत दिवाळी वेळार घाल्ल्या फोगाच्या बंदीचे मातूय पालन जाल्ले ना। सुप्रीम कोर्ट फुर्योज। दिल्ली पुलिसांकडेन मागली जाप। इस्रायलान UNच्या फिलिस्तीनी मदत संस्थेकडेन 70 मायज वर्सांचे संबंध तोडले। UNचे संस्थेत हमास आणि विद्रोही वावुरपी घुसल्यात इस्रायलाचो दावो। अमेरिकेचे अध्यक्ष वेंचणुकेत अवघी 24 वरां आसतना वेंचणुकेचे वातावरण टेंगशेर। सध्याच्या रिपोर्टा प्रमाण स्विंग स्टेट्सांनी ट्रम्पाची हॅरिसाचेर आघाडी। महाराष्ट्राच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वेंचणूक आयोगाचो मोठो निर्णय। DGP रश्मी शुक्लाची तात्काळ बदली। फाटल्या सिनियर अधिकाऱ्याक जबाबदारी। ब्रॅम्पटन कॅनडात हिंदू मंदिराचेर खलिस्तानी आतंकवाद्यांचो हल्लो। निदर्शना करपी हिंदूंचेर पुलीस हल्लो। भारतान केलो हल्ल्याचो निषेध। शेअर मार्केट ट्रेडान उक्ते। सेन्सेक्स 78,707, निफ्टी 23,989।